मोर्जेच्या आगरवाड्या वयल्या पारंपारीक पद्दतीन मीठ वेवसायाक सुरू जाली। मोर्जे वाठारांतले हे वेवसायीक फाटली कितलीशींच वर्सां जाली पारंपारीक मिठाचो वेवसाय करतात। लोक भाड्यांनी मिठागर घेतात आणि हो वेवसाय करतात। सरकारी नोकऱ्यां परस सरकारान योग्य अनुदान आणि आदार दिल्यार हो पारंपारीक वेवसाय फुलपाक शकता, अशें मिठाचो वेवसाय करपी वेवसायिकांचें म्हणणें आसा। आता समज ह्या कुणग्यांनी म्हणया सकाळी मीठ येवंक जाय जाल्यार आता कितें करचें पडटा? आता तू ह्या कुणग्यातले मीठ लागीं केले हय, मागीर आमी ते उदीक सोडला पळय हां. ते हाडीन ते ओके. तितक्याच लेवलार आसूंक जाय। सुबेज जाले जाल्यार फाल्यां मीठ तयार जावचें ना, परवा जावचें। पूण मीठ येतले जाल्यार वत जाय, कडक वत हां, कडक वत जाय, दमट जाले जाल्यार ना। दमट जालें आनी दमट उदक हे जाल्यार- खंयचे येता? भरतेचे घेवप, शापोरा न्हंयचे काय? शापोरा न्हंयचे घेवप। आणि भरती येयना जाल्यार काय येतात भरती? ना, भरती येतात न्हू, भरती 2 टायम येतात। हां, 2 टायम रातची आणि दिसाची, म्हणजे तुमकां ते जागरण करचें पडलें। समज एखादी दिसाची चुकली जाल्यार रातचे भरतेक तुमकां उदक घेवचें पडलें। दिसाचे घेवंक मेळोंक ना न्हू, सुकती आसता पळय तेन्ना घेवचें घेवचें पडटा। पडटा। भरती वयर येयल्ली आसता उदीक पळय तेन्ना। राती आतां देनपारचे येवंक ना जाल्यार रातीक घेवचें पडटा। राती घेवचें पडटा।